सकाळी उठून रणनीसो काढ गोबोरू सत्रायेन जोबो रोखले. हांव कितें हांगा बसल्या वत्ता गे. घरा भितर गॅस मुगदाला. त्या देखून म्हाका न्हांवूंक उदक तापयचें न्ही गे. करंटार तरी हांगा करंट मुगदाता. देखून हांवें अशें ल्हानशा आयदनां दिलें उदक तापोवचें मडकेन. बारीक स्टबा जलोवंक आनी जायचें पूण वडना बरें जाता आदल्या कालाचें पुरें. बरें उदक आनी तापयचें. बरें करून तापयचें उदक. उदक तापोवन नागे हें उदक नाल्यार नागे कितलें बरें वता. म्हजी मडकी काळी जाल्या हांव चिंतात गे तुमी. ही अशी उजो करून काळी जाल्या. मडकी काळी जाल्यार दिश्टीक बरी. हें आमच्या रानांत जाय तितलें लांकुडांनी आसा. उदक तापोवंक कांय तोंदरे ना आमकां. सगळें उदकाचें सोडून सगळो पावस घेवन उदक तापयत. कितलें व्हड रान आसा आमकां. रानांत हांवें लांकूड हाडचें उदक तापोवचें. पूण आळसाय लागिल्ली आमकां इल्लीशी. आमी गॅसारत उदक तापोवनासलीं न्हांवूंक म्हूण. मागीर गॅस मुगदातना मात्र असो उडास येता ह्या लांकडांचो. बरें तशें बरें कांय ना. लांकडांत उजो केल्यार नागे आमी सांजेर दुंपांनी घालता. त्या देखून दुंप धरूंक इल्लेशे इंगळे आनी मेळटात. आनी तुमकां बत्ता गे आदल्या कालार पुरो इस्त्री ओडटाली. करंट नासलो. त्या देखून हांवें कट्ट्यो पुरो दवरच्यो नारळ कांतून जागृतायेन. त्यो कट्ट्यो दवरनागे हांवें पुरो हें करून घालच्यो इंगळो करूंक. इंगळो करून इस्त्रेच्या भितर घालून नागे वस्तू रावडचें. कितलें बरें रावता बत्ता गे इस्त्री केल्लें वस्तू. हांव पोर नागे स्पारा गेल्लें. कितें म्हणचें एक इस्त्री हाडली हांवें. त्या इस्त्रेक बळत ना न्ही. इस्त्री मारल्यार म्हजे वस्तूर इस्त्री मारल्या बरी दिसना. सगळो लोक म्हाका म्हणटा रोडार येताना तुवें खालें वस्तूर इस्त्री करूं नाय वस्तूर पुरो मुदो मुदो जाला म्हूण सांगतात. देखून नागे आतां हांवें हेंच करचें. म्हजी आदली इस्त्री आसा ताका चार कट्टेचे इंगळे घालचे आनी इस्त्री व्हरची. तितलें सोबीत रावता बा. हें स्पार मोर पुरो कोणें केलां गे म्हाका कळना. हें पुरो आयल्या उपरांत अशें जालें. नांतर कांय ना. लोक पुरो समासलो. तुमकां गोत्तू न्हय हें पुरो नाका जाल्लें येवन तीं टॅलिफोनां ह्यो इस्त्र्यो आनी ती TV आनी ते कालें आनी कालेंगी. ताच्या इड्यांत लोकांन आतां आनी एक सोदून काडलां. वयर सुर्याच्या किरणाक उदक तापोवंक. तें जाल्यार वडना बा. पूण करंटार उदक तापोवन पुरो न्हांवचें आसा न्ही. खर्सी सोड आनी ती पिडाय सोड. ताच्या की बरें येंस लांकूड दवरून उजो करचो. तुमी पळयतात गे म्हज्या रान्नीन कितले इंगळे आसात गे म्हणून. अशें इंगळे पुरो जायचे वत्ता गे. अशें जाल्यार पुरो कितलें बरें. लांकुडी कितलें सोबीत करून रावता पळया. लांकुडी बरें लांब लांब आसा. मागीर कालें म्हणचें पुरासाण मस्त जिवाक. हावो बरो ना. ह्या हाव्याक नागे उण उदक न्हांवकी नाका. तरी इल्लें काम कर नागे हात पांयाची दूख वसाचें म्हणून इल्लेशें उण उदक न्हांवचें. जाल्यार कोणा कडेन सांगचें. भितर आतां गॅस मुगदाला. तें बिट्टी गेल्लें येवना. ताच्या कडेन सांगया म्हणल्यार ताचें कोणें आयकोवचें. तुका 2000 येतात न्ही तातूंत हाडय म्हणटा. त्या 2000 तुमकां गोत्ता न्ही तुमकां कितल्या फावटी आयल्या 2000 तितल्याच फावटी म्हाका आयल्यात. त्या दाळे पळयतना ताणें 2000ची खबर उलोवची. ते 2000 कित्या दिल्यात गे म्हाका कळना. ते 2000 दिवन हाडे आतां कश्ट. भुरगीं पयशे दिनात. पयलें जाल्यार भुरगीं पयशे दितालीं. लेकाचे पयशे म्हणी दितालीं. घरा खर्चाक करंटाक आनी शॉपाक वचोंक
मसली एडूंक रंदू एडूंक पुरा आतां काल विचारल्यार रिणागे 2000 तुका 2000 येतात न्ही तुका पेन्शन येता न्ही एंतल्याक कळतात तुमकां गोत्ता न्ही कितल्या बोटी येतात म्हणून तुमकां कितल्या बोटी आयले म्हणून कमेंट्सार सांगा मागीर हांवें सांगता म्हाका कितल्या बोटी आयले म्हणून भुरग्यांक कळना आतांची भुरगीं तशीं न्ही तांचे मात्र तांच्या मोबायलाक वेळार पयशे पडाचे तांच्या पोटाक तांच्या बुकेक वेळार टायमार पडाचे नांतर केलें ऑर्डर आयलो तो झोमॅटोचो गेटी गडे पेट्याकी सुकना गो 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 करना ताका एक काम गोत्तागे आतांची परिस्थिती ये पुरा तुमकां एक गजाल गोत्ताय म्हजो जल्मा दीस आसलो तशें हांवें घरा इल्लें रांदल्लें रांदूंक म्हाका इल्लें गोत्ता न्ही देखून रांदल्लें म्हजी दोगां दुवा आसात तांचे सरप्रायज गिफ्ट ऑर्डर केल्लें तांणी बिरयानी देखून ते हाडना इल्ले ते वाट गुत्तू नासतना इशी तिशी लोकेशन पुरा समा मेळनासतना इशीक तिशी गुवण आसले आमकां हांगा कॉल आयलें ही गेली मुखार एक 15 मिनटां वाट आसा तितलें गेली येताना 2 जाण बायकार बुरशें उलोवन येतात गय आमकां बेन जालें देखून ही दोगांय धांवून आयलीं दिसता धांवून येताना व्हडलें पडलें गय व्हडलें हांव धाकट्यान उखलून कशें जालें अरे येवन ना गे थंय एक आमच्या शेजाऱ्या एक बणक्याचें घर आसा त्या बणक्याच्या घरा गेलीं गई येता आसतना कळलें बणक्याचे बायल आवय भुरगीं पुरा भायर आयलीं गय पळयतना ना गे ते थंय तांच्या घरा कडेन एक व्हडली बांय आसा थंय पुरो गुवण येवन रावल्यात दिसता पळयतना तेत झोमॅटोचे कुड्डण आयल्यात आमकां जाय गी हें पुरा आमकां अर्दें घालना ना गे रोडाक येता आसतना अशें न्ही गे पळोवन धांवून येवचें आमकां कळना तें पुरा आतां भुरगीं पुरा परगांवांत आसात आतां हांवेंच रांदचें हांवेंच करचें हांवेंच गावचें आतां गॅस ही बूक करूना फाल्यां आंतून शीत करचें आंतून नुस्तें करचें बारीक कश्ट बा आमकां आतां कश्ट जाता तुमकां गोत्ता न्ही पयलें गॅस पुरो आसलो गे आमी अशेंच रान्नीर पुरो कुजनां दोत्त रान्नी असल्यो गोत्तू नाय तुमकां तांतून पुरो आमी रांदिनातलीं गे पांत्यार उठोवन रान्नीचो गोबर काडटालीं तुमकां गोत्ता न्ही एक ओवी आसा सकाळीं उठोन रान्नीचो काड गोबर 17 जोबो रोखले माव तुजो ताकात ती ओवी पयल्यांची पुरा आसान गे 17 जोबर देखून ना गे भितरत रान्नी भितरत पुरा करतालीं तुमकां सगळ्यांक गोत्ता बा हांवें सांगाचें म्हणना देखून आतां फाल्यां म्हाका गॅस मुग्धाला कोण बूक करता म्हूण म्हाका गोत्तू ना म्हाका तें कळोवंकय कळना देखून फाल्यां हांवें रान्नीरत शीत नुस्तें पुरा करचें जायत पळया मागीर मेळया आमी जायते